Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. काल 3 जाण मेले पळय तो ते वाचलो पळय टँक आसलो तो गॅसीचो टँक आसलो आनी वास्तवीक जे मॉनिटर करूंक जाय ते सायड इंजिनियर मेंटेनन्स हे थंय आसले ती एक गोष्ट जाली. दुसरी जे तेंच्यांनी जे एजन्सीक दिले त्या एजन्सीन हे भायले बेश्टे स्टाफ काम करपी हाडले पूण तेंच्यांनी कितें केलें की रुटीन वर्काक म्हणजे जेन्ना सतत मॅन्युअली येना त्या टायमार तेंच्यांनी गॅस वेल्डिंग वापरलें पूण तें कळना की गॅस वेल्डिंग जें अलाव तेंच्यांनी कशें केलें जेन्ना गॅसीचो खंयच्या हेजो हें आहा टँक आहा थंय गॅस वेल्डिंग वापरलें ऑब्वियसली तें उजो पेट्टलो त्या कामगारांक म्हाका दिसता खबर ना की गॅस वापरूंक जायना म्हणून आनी जे सुपरविजन आसलें ते कंपनीचे कंप्लीट निग्लिजन्स आसलें सो त्या खातीरूच तो हें जालें कित्याक सुपरविजन नासलें मेंटेनन्स ते कोणी इन्चार्ज नासले म्हणूनच ही घटना घडली पूण तेजी दखल आमी डिपार्टमेंट घेता आनी कायद्या प्रमाणे जे कितें तेंचेर एक्शन घेवचें त्या प्रमाणे एक्शन घेता. जेन्ना हांवूय आसा आतां आमदार म्हाजेरूय कोणी केलें जाल्यार म्हाकाय टार्गेट कशें दिसता आमकां दिसता पूण जें आमी करता तें खरें खोटें आमकांय खबर आसा जें खोटें करता जाल्यार तेजी दखल घेवंक जाय कारण आमी पब्लीक रिप्रेझेंटेटीव आहा लोकांक आमी क्लीन दाखोवपाक जाय. म्हाजेर जेन्ना म्हाजें स्कूल आसलें तेन्ना म्हाकाय खूब जाणांनी टार्गेट केलें म्हाकाय कोर्टा पर्यंत येयलें शेवट कोर्टान म्हाका सी समरी केली ए समरी केली सगळ्यो केसी भायर उडयल्यो तुमच्या माध्यमान सुद्दां घातलेलें की कितके कोटी जेन्ना हांव रवींद्र भवन कोलवाळे हाडूंक सोदली जेन्ना आमचें हॉटेल मॅनेजमेंट आतां गव्हर्मेंट कांदोळे बांदता तें जेन्ना कोलवाळे हॉटेल मॅनेजमेंटाची कॉलेज बांदली तेन्ना म्हाजेरूय 7 कोटीचो हें जाल्लो आरोप जाल्लो आनी हावजींग बोर्डान प्रॅक्टिकली हावजींग बोर्डान आज 1 इंच जमीन इलिगल म्हाजे कडेन ना जे आरोप करपी आहा तेंच्यांनी तशेंच करता जे ह्या डेमोक्रेसीन जेन्ना कोण आरोप करता ते आरोप करपाक निर्दोश आपणें करून घेवपाचें जावं निर्दोश प्रूव करपाची जर तूं सारको आहा तेन्ना प्रूव जाल्या उपरांत येस आपूण म्हाका प्रूव जालां आपल्या कडेन कांय ना जशें म्हाजेर आरोप केल्लो म्हाजे आरोप कोर्टान भायर घेतला समरी लॅक ऑफ एविडन्स कोर्टान झगडोन करूंक ना लॅक ऑफ एविडन्स पुलीस डिपार्टमेंटान तो सबमीट केला पुलीस डिपार्टमेंटान सी आनी ए सबमीट सो ताका जरी दिसलें आतां तें खरें खोटें न्याय करता म्हणून जर तेजे कडेन 1, 4, 2, 10 प्रॉपर्टी आहा आनी खंयची तरी एक एखादी तेजे नदरेन येता ती ते खरें आसूं शकता खोटें आसूं शकता पूण इन्क्वायरी केल्या शिवाय आमी कांय उलोवंक शकना जेन्ना करीत गेलो तुजे ते सरकाराची आसा की ते चडच्या माध्यमान ते पयशे कशे घेवप तुजे कडेन जी प्रॉपर्टी ती तुमी ट्रान्सफर करून घेतला ते म्हाज्या म्हायती प्रमाणे ती सेल्यूट जाली 2016 कन्वर्शन जालें 18 तो मिनिस्टर आसतालो सो खंय तरी तथ्य आसतलें सरकार आसूं डिपार्टमेंट आसूं खंय तरी 1-2% खंय तरी स्मोक केलें जाल्यार ते तेंच्यांनी दखल घेतलो आसतलें सो तेजेर आमी तो जेन्ना तेजेर घातलें तेन्ना ताका उलोवपाचें सहजीकच तेणें उलोवचेंच पडटा उलयतालो पूण तथ्य जेन्ना जालें गव्हर्मेंट इन्क्वायरी एजन्सी आहा ती करतली तेन्ना खरें खराच आमचे तिवूय मतदारसंघाचे बॉर्डरीसून टीव्हीचे कामथोड्या पारार पासून आयज हॉटमीट स्टार्ट करता हो लॉंग पेंडींग डिमांड लोकांचो आसलो आनी हो जवळ जवळ कॉस्ट आहा 6.5 कोटी आनी संपूर्ण हो स्टेट हायवे आसा पळय हो हॉटमीट जातलो आनी लोकांची जी सगळी डिमांड आसली तो फुलफील जातलो अस्नोड्या पर्यंत अस्नोड्या बायपास म्हणजे पारार पासून आनी कसली कामां आहा तुमची चडशे रस्त्याची हॉटमीट जाल्ले आहा आतां इंटरनल रोड्स आहा पळय ते उरल्या ते अंडर प्रोसेस आहा म्हाका दिसता 1 वर्स जावच्या पयलीं नेक्स्ट मे येवच्या पयलीं तिवूय मतदारसंघ सगळो टोटल हॉटमीट जातलो आनी रस्त्याची जी लोकांची समस्या आहा जावं पाणयाची समस्या लायटीची समस्या हे 1 वर्सा भितर संपूर्ण तयार जाता जे उरतले नवे कॉलनी येतल्यो जावं नवे वस्ती येतल्यो ते उरतले.